गोयच्या 50 ट्रेकर्सांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेर आगळो वेगळो आणि थराथरक अनुभव घेतलो. पूण हे प्रवासात तांकां -डिग्री तापमान, खर बर्फवृष्टीच्या वादळाक तोंड दिवचें पडलें. अशा संघर्षमय परिस्थितीत लेगीत ह्या ट्रेकर्सांनी धैर्य, एकचार आणि देशभक्ती एकवटान दाखयली. फादर बॉलमॅक्स मंगळारा सकाळी संवसाराक अंतरले. शेनवाराक कुळ्या पिकनिकेक वतना रेल्वे स्टेशनार घुवळ येवन पडिल्ले. जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केले उपरांत दोतोरांनी ताका काळजाचो आताक आयिल्लो म्हूण सांगिल्लें. फाटले 3 दीस तांचेर जीएमसीत उपचार चलताले, मात मंगळारा तांकां मरण आयलें. मजगतीं 28 मेक तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. ताच्या मरणाक लागून गोंयभरच्या लोकांनी दुख्ख उक्तायलां. तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार केपेंत ताच्या घराकडेन जातले. फादराच्या निमण्या संस्काराक येवप्यां खातीर पार्किंगाची वेवस्था उपलब्ध केल्या. रेजिना मुंडी स्कुलाकडेन पार्किंगेची वेवस्था केल्या. सायबर गुन्यांवकारांचे जाळे दिसान दीस धोक्याचे जायत आसा. ऑनलायन वेपारांत व्हड फायद्याचो लोभ आसूं वा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नांवान डिजिटल अटक जावपाचो भंय. गोंयांत सायबर क्रायम पुलिसांक 2 व्हड सायबर फटवणूक केशी उक्ताडार हाडपाक येस आयलां. एका प्रकरणात 2 कोटी परस चड वेपारी फटवणूक जाली, जाल्यार दुसऱ्या प्रकरणात डिजिटल अटक करपाच्या नांवान 14 लाखांची फटवणूक जाली. ह्या दोनूय प्रकरणांतल्या आरोपींक महाराष्ट्रांतल्यान अटक केल्या. गोंयांत वाडत आशिल्ल्या रस्तो अपघातांक आळाबंद हाडपा खातीर आतां सरकार AI कॅमेऱ्यांचे आदार घेवपाचे आसा. फुडल्या 3 म्हयन्यांत राज्यभर AI कॅमेरे बसयतले. नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं तालाव येतलो. हाका लागून गाडयो चलोवप्यांची आपोआप गती उणी जातली आनी अपघात उणे जातले, असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायला. मजगतीं ह्या दंडांतल्यान मेळिल्लो निधी रस्त्याचे सुरक्षे खातीर वापरतले. तशेंच गोंय हावसिंग मंडळाच्या 544 घरांक बेगोबेग कायदेशीर मान्यताय दितले, अशें मंत्री मॉविन गुदिन्होन जाहीर केलें. मडगांव कोंकण रेल्वे स्टेशनार प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर अजीब प्रकार घडलो. प्लॅटफॉर्मार बोवाळ स्थलांतरीत गटा आड कारवाय करपाक गेल्ल्या ड्युटेवेल्या पुलिसाक नशेत आशिल्ल्या एका पुलिसानूच बडयलो. हे घडणुके उपरांत संबंदीत नशेत आशिल्ल्या पुलिसाक बेगोबेग निलंबीत करचो, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वेंचणुके वेळार येतात तशें आतां येयात.
गावात इश्कॉलाची भुरगीं तशीच जाणटी नेणटी या धोक्याच्या साकवावयल्यान फाटली 40 वर्सां जाली येवच करता. विकासाच्या युगात असले प्रश्न करपाचो वेळ सांगेच्या बंकाळ काजूर गांवच्या लोकांचेर आयला. आमदार पंचायत सयत वांगडी फकत पोखी आश्वासनां दितात. आमच्या आयकना आनी साकवाचें काम पळोवपाक सुद्धा येना. लोकप्रतिनिधी आयकनात जाल्यार आतां आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन वचपाचें वय? पाशयेंस सोंपिल्ल्या थळाव्यांचो प्रस्न. दक्षिण गोंयची उदरगत करपा खातीर सरकारान पावलां उबारल्या. राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कुंकळे ते बेनोड्या मेरेन 4 लेन प्रकल्पाक केंद्र सरकारा कडल्यान वट्ट 1,880 कोटी रुपयांची मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांत कुंकळे आनी बाळी बायपासा सयत 5.78 किलोमीटर लांबीचो 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, व्हडलो रेल्वे उड्डाण पूल, सुदारीत सेवा रस्ते, सुरक्षीत जंक्शन आनी फुटपाथ सुवादी उबारतले. फोंडेकुर्टी मेस्तवाडा वाठारांत आशिल्ल्या फूट ब्रिजाची अवतिकाय जाल्या. ह्या फूट ब्रिजाचेर रेलिंग पडिल्ले आसा. हाका लागून ह्या पुलावयल्यान यो वच करपी लोक तशेंच भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. संबंधीत प्रशासन तशेंच थळावे कुर्टी खांडेपार पंचायतीन हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुंकळे सुकोर कट्टो वाठारांत सुरू आशिल्ल्या फॅब्रिकेशन वर्कशॉपा आड केगरी कट्टो वाठारांतल्या जुजे डायस हांणी दाखल केल्ले कागाळी उपरांत संबंदीत वर्कशॉपाक कारण दाखय नोटीस धाडल्या. संबंदीत वर्कशॉप धनिया कडेन ना हरकत दाखलो नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नोटीस जारी केल्ली. मजगतीं वर्कशॉप धनियान 23 ऑगस्ट 2025 प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन NOC सादर केल्ली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 30 जूनाक जातली. मडगाव पिंपळकट्टा सामकार वायट स्थितीत आशिल्ली इमारत मातये परवण करची म्हणून आदले उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकर हांणी मागणी केल्या. ह्या इमारतीच्या बाल्कनीचो कांय भाग कोसळिल्लो. मडगाव नगरपालिकेन ही इमारत मातये परवण करपा खातीर पावलां उखलची अशें आजगांवकर हांणी सांगलें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ओपा खंडेपार धोकादायक स्थितीत आशिल्लो व्हडलो फातर काडपाचें काम सुरू आसा. फाटल्या वर्सा ह्याच वाठारात पालसण कोसळिल्लें. परतून अंदू वर्सा तशी घडणूक घडची न्हय म्हणून तो फातर काडपाचें काम चालू आसा. देखून थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. एका तेंपार गोंयच्या दर्यादेगेर शेकांचेर विदेशी पर्यटकांची घिट्टी पडटाली. पूण आतां गोंयच्या दर्यादेगांचेर चित्र कांय प्रमाणात बदलिल्लें पळोवपाक मेळटा. विदेशी पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान शेक वेवसाया खातीर व्हड आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युएल कार्दोझोन हे गंभीर परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला आनी दर्यादेगेवयल्या पर्यटनाक परतून उर्बा दिवपा खातीर सरकारान आनीक ठोस पावलां उबारची अशी मागणी केल्या. हुबळीत बांगलादेशी नागरीक सापडिल्ल्यान गोंयांतल्या सुरक्षा दळान हाय अलर्ट केला. मडगांव आनी थिवीच्या रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांची पुराय तपासणी सुरू केल्या. दुबावीत हालचालींचेर नदर दवरपा खातीर पुलिसांनी खर सुरक्षा दवरल्या. दक्षिण गोंय एसपी संतोष देसाय हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को ते मोले रेल्वे स्टेशन मेरेन खाशेले पंगड तैनात केल्यात. बस स्टेशनां तशेंच शिमेवयल्या वाठारांनी तपासणी मोहीम चड खर केल्या. साखळी सुर्लाच्या पोरण्या पंचायती लागसार आशिल्ल्या शीतपेय कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावाक लागून बोवाळ जाल्ला. ह्या गुदावांचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच कारवाय करिना असो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकारान केला. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या तिनूय गेटींतल्यान सतत यो वच करपी गाडयांक लागून व्हड अपघात जावपाचो धोको वाडला. मजगतीं ह्या प्रकल्पात जरी अधिकृतपणान वीज आनी उदका जोडणी नासली तरी चोरयांनी वीज आनी उदकाचो बेकायदेशीर वापर जाता असोय गंभीर आरोप तांणी केला. दिकरपाल वाठारांतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक मंगळारा फांतोडेर भिरांकूळ उजो लागलो. हे घडणुकेची म्हायती उजो पालपी दळाक मेळ्ळे उपरांत उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो पालोवपा खातीर 3 उजो पालपी दळाचे बंब लागले. उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून कळूना.
राज्या भायल्या कामगारांनी जर ताच्या दिसवड्याचेर फेरविचार केलो ना जाल्यार आमी तांकां वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी दिवचलच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिल्या. मजुरीच्या प्रस्नावयल्यान दिवचले कॉन्ट्रॅक्टर आनी मजुरां मदीं फाटल्या कांय दिसांच्यान वाद उप्रासला. दिवचलच्या बस स्टँडाचेर दर दिसा सकाळीं राज्या भायले शेकड्यांनी कामगार कामाच्या प्रतीक्षेत उबे आसतात. हे मजूर सदांच येरादारीक आडमेळ थारतात. अदीमदीं पुलीस ह्या मजुरांक धरतात, मात ताचो कांयच परिणाम जायना. आतां तर हे मजूर चड भाव खावपाक लागल्या. ते हिसपा भायर मजुरी मागतात, देखून बांदकाम कॉन्ट्रॅक्टरां मुखार प्रस्न उबो रावला. फोण्या 55 MLD रायझिंग मेन पायपलायनीक गळती लागिल्ल्यान सुरू आशिल्लें दुरुस्ती काम पुराय जालां. देखून मंगळारा सांजे मेरेन सगळ्यांक उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिली. कोपार्डे सत्तरी वाठारांत वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून ओमनी कारीचेर झाड पडलें. कारीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून कारीर पडिल्लें झाड कुशीक काडलें. कार धनियाक सुमार 25,000 लुकसाण जालें. नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर हांच्या फुडारपणाखाला फोंड्या नगरपालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांची महत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेत शारांतली उदरगतीची कामां, नागरिकांक सतावपी प्रस्न तशेंच फुडाराच्या नियोजना संबंधी चर्चा जाली. नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातले प्रस्न मांडले आनी तांचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी केली. तशेंच नगरपालिकेत आदले आमदार आनी मंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांच्या फोटोचे अनावरण नगराध्यक्षाचे हस्तुकी जाले. शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आशिल्लो पिळगांवचो पिंपळ सोमारा अचकीत हुमटून पडलो. पिंपळ कोसळटना देवळाच्या आनी थंय आशिल्ल्या दुकानाच्या पाख्यांचेर पडून पत्र्यांची मोडतोड जाली. लायटीचो एक खांबो लेगीत मोडलो. नशिबान हेर कसलीच वायट घडणूक घडूं ना. एका घराच्या कंपाऊंडाची लेगीत मोडतोड जाली. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी.
नागमोड नावेली वाठारांतलो पर्यायी रस्तो सोऱ्याचो अड्डो जाला अशें थळावे सांगतात. दनपार आनी रातच्या उसरा कांय जाण ह्या सुवातेर जमता आनी सोरो पिवन धुमशणां घालतात. तशेंच ह्या सुवातेर सोऱ्याचे कॅन आनी कोयराच्यो राशी आसात. हे प्रकरणाचेर पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. म्हादयच्या उदका उपरांत कर्नाटकान आतां कारवार आनी भटकळ हांचे मदल्या 16 जुंव्यांचेर आपलो कायदेशीर दावो घटमूट करपा खातीर कर चळवळ सुरू केल्या. जुंव्यांचें सर्वेक्षण करून सर्वेक्षण क्रमांक दिवप आनी महसूल कागदपत्रांत सरकारी मालकी नोंद करून नांव दिवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या, अशी माहिती कारवारची जिल्लो उपायुक्त लक्ष्मी प्रिया हांणी दिली. जुंवे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसीत करपाची येवजण आशिल्ल्यान दर्यादेगे वयल्या पुलिसांची गस्त वाडली. ह्या सगळ्या घडामोडींक लागून गोंय कर्नाटक शिमेच्या वादाचो विशय परतून चर्चेत आयलो. मायणा कुट्टेरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी मंगळारा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांची भेट घेतली. गावात येवपी प्रस्तावित मेगा प्रकल्पात खर विरोध केलो. गांवचें संरक्षण करपाक थळावो सरपंच अपयशी थारिल्ल्यान आरोप करीत तांणी राजिनामो दिवपाची मागणी केली. आमदारान गावांतल्या लोकांची कागाळी आयकून ह्या प्रकरणात कायदेशीर मार्ग आपणावपाचो सल्लो दिलो. गोयच्या 40व्या घटक राज्य स्थापना दिसा निमतान भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन कला अकादमीत जावपी कार्यावळीक उपस्थित रावतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच मारियो मिरांडा हांचेर खासा स्टॅम्प कवर तांच्या जल्मशताब्दी निमतान एक प्रदर्शनूय आयोजीत करतले, अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत 26 आणि 27 मेक हवामान खात्यान वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो असो अदमास आसा. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो हवामान खात्यान दिला.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.